आयतारा धारबांदोडा जंक्शनाचेर एका बायक रायडरान फुडल्या चलोवपी गोकुळदास गांवकर हाचे दुचाकी गाडयेक जोरान धपको दिलो. धपको दिल्ल्यान प्लेजर दुचाकीचो चुरो जालो आनी चालकाकूय गंभीर दुखापत जाली. तेन्ना ताका बेगोबेग जीएमसीत उपचारा खातीर दाखल केलो. मात उपचार सुरू आसतनाच गोकुळदास गांवकर हाका मरण आयले. बायक रायडराक किरकोळ दुखापत जाल्ल्यान ताचेर उपचार सुरू आसात. सकाळी एक 9:30 वरांचेर हो एक्सिडेंट जालो आनी तो धारबांदोडच्यान घर वयतालो. जंक्शन आसा सावड्डे जंक्शन धारबांदोड्या तो आपल्या रोडार सावड्डे वयता आसतना जे रायडर आसा त्या रायडरान ताका हाडून बरे स्पिडीन ताका गाडी मारल्यान तो बरो सिरियस इंजर्ड जाल्लो आसा. ताका आत्ताच PSC धारबांदोडा हांगा हाडलेलो तपासणीक आनी हांगसरल्यान ताका आतां बांबोळी शिफ्ट केला. आनी तेजी जी हें आसा हेल्थचें आसा म्हाका दिसता बरें कॉन्शियस आसा. आनी जे रायडर जे सदांच हे रोडार येता स्पिडीन येता भोंवपाक म्हणून येतात पूण ते स्पीड इतले आसता तांकां की ते कोणा हे वटेन हे सायडीन ते सायडीन पळयनासतना गाडी चलयतात. म्हाका रिक्वेस्ट आहा हेजेर खंय तरी कंट्रोल हाडचो गव्हर्मेंटान. कोणी तीस धारबांदोड्या येयल्लो आनी तो घर वयतालो ना चावेक आयल्लो तो. आमी आज उसगांव तिसकळी हांगा हॉस्पिटला कडेन आसा जे जाग्यार सकाळी धारबांदोड्या जंक्शनाचेर जवळ जवळ 9:30 ते 10 यांच्या दरम्यान एक अपघात जाला आसा. जे लोकल जो आसलो तो आपले रेशन आनी घेवन तो धारबांदोड्याच्यान तो आपले घर वयतालो. जसो टर्न मारून वळसाक येता आसतना फाटल्याच्यान जे बायक रायडर आसा ते भर वेगान येयले आनी तेजी डायरेक्ट स्कुटरीक तेणी धक्को मारलो आसा. स्कुटर प्लेजर तेजी आनी स्कुटरची चेंदामेंदा करून उडयल्लो आसा आनी तेजी पांयांक आनी ताका सबंद मार लागला आसा. गंभीर रित्या तो जखमी जाला स्कुटर चालक गोकुळदास गांवकर म्हणटो आनी ताका बांबोळी सद्या खातीर ट्रिटमेंटा खातीर धाडले आसा. आनी रायडराक मातशें हातीक मारल्या कारणान तो हांगा उसगांव तिस्क हांगा उपचार घेता. धारबांदोड्याच्यान